सत्तरी तालुक्यांतले सुमार 28 गांव अभयारण्य क्षेत्रांत आयिल्ल्यान सत्तरीन त्या गांवांनी रावपी लोकांक त्रास जावपाक लागला। 28 गांवांनी रावपी त्या लोकांक अभयारण्यान आशिल्ले रान खात्याचे अधिकारी त्रास करतात। सत्तरींतल्या त्या लोकांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर तांचे बरोबर वाळपय ब्लॉक काँग्रेसीचो तेंको आसा, अशें वाळपयन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत वाळपय ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष दशरथ मांद्रेकारान जाहीर केलें। आमी पळयता की 1972 जेन्ना अभयारण्य डिक्लेअर जालें त्या टायमार तेच्या पयलीं पासून भूमिपुत्र हे हांच्यांनी गांव वसयलो, तेंच्यांनी शेतां वसयलीं आनी तेच्या उपरांत कितलेशे 4 पिढी ते थंय रावत आसा आनी अभयारण्य हे तेच्या उपरांत जाल्लें आसा। अभयारण्य बाबतींत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा की त्या गांवांतल्या लोकांनी कब्जो केलो, पण म्हाका तरी दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्या गांवाचेर कब्जो केल्लो आसा, कारण आमचे कितलेशे पिढये आमचे थंय वसलेले आमचे भूमिपुत्रांचे आनी थंय गांव वसलेले आहा। आतां पर्यंत आमच्या सत्तरीन 28 गांवांचेर हो परिणाम जाता। जे अभयारण्यान आसा ते 28 गांव येता आनी तितूंतले 4,500 केसी पेंडींग पडलेले आसा अभयारण्याच्या जमनी बाबतींत। दुसरें म्हणजे 290 किलोमिटराचेर अभयारण्य क्षेत्र येता। 209 हेजेर अभयारण्य क्षेत्र येता आनी तितूंतले 109 किलोमिटरान गांव येता, कळ्ळें न्हू। म्हणून गांव येता आनी तेच्या खातीर 109 किलोमिटराचेर जो प्रभाव म्हणजे परिणाम जातलो तो आमच्या भूमिपुत्राचेर जातलो आनी आमच्या भूमिपुत्रांक ते गांव सोडून वयचे पडटले। म्हणून म्हाका तरी दिसता की आमचो काँग्रेस म्हणून आमी निर्णायक पाठिंबो दितलो तांकां, आमी तेंच्या वांगडा आसतले, तेंच्या आंदोलनांत आमी सक्रीयपणे आसतले। तशेंच जे भूमिपुत्र संघटना आसा तांकांय बी आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो, कारण भूमिपुत्र संघटना हे आमच्या भूमिपुत्रांक वाचोवपाचो प्रयत्न करता। गोंय राज्याचो मंत्री तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन नाका आशिल्लें सांगून लोकांक भडकावन त्रासांत घालचें न्ही। लोकांक सांगच्या पयलीं तांणी स्वता तें करचें। ताचे कडेन हिम्मत आसा जाल्यार तांणी पयलीं अभयारण्य क्षेत्रांत घातला त्या आडायाचो खांबो काडचो आनी मागीर लोकांक सांगचें, असो चिमटो मांद्रेकारान काडलो। तशेंच लोकांक भडकावच्या परस सरकारान तो मंत्री आसा, तांणी तो सुटावो करचो असो सल्लो मांद्रेकारान दिला। दुसरें हांव म्हणटा की आमचे वाळपयचे आमदार जे आसा ते आमकां जे जमनीच्या बाबतींत अभयारण्याच्या बाबतींत आमची दिशाभूल करता शेतकारांची। हल्लीच त्यांनी फाटल्या फावटी स्टेटमेंट केलो की जे मार्किंग केलां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अभयारण्याचे ते जे पूल आहा ते काडून उडया म्हणून। हांव तांकां चॅलेंज करता की तेणी पयलीं येवपाचें, पयलो पूल आपूण काडपाचो आनी मागीर लोक काडटले। कित्याक तर जर पूल काडलो जाल्यार आमच्या जे भूमिपुत्राचेर केसी जातल्यो आनी तांकां भितन बसचें पडटलें। म्हणून हांव आमदाराक चॅलेंज करता की तेणी येवन पयलो पूल काडचो, मागीर आमचे शेतकरी आसतले आनी आमी सदांच शेतकऱ्यां वांगडा आसतले, कारण शेतकऱ्याचेर कसलोच अन्याय जावपाक आमी काँग्रेस म्हणून दिवचे ना, कारण आमी भोगलेले आसा, आमी ह्या सत्तरीचे भूमिपुत्र आसा, आमकांय खबर आसा कितें जमनीचे प्रॉब्लेम आसा ते। म्हणून राजकारण्यांनी आमच्या वाळपयच्या आमदारांनी लोकांक दिशाभूल करपाचें ना, कारण करूं नये। कित्याक खबर आसा हे भूमिपुत्र एकदां जर पेटात आनी एकदां तेजो स्वाभिमान जागो जायत जाल्यार हो आमदारय नसतलो आनी कोण नसतलो। म्हणून म्हाका दिसता की तेणी जे प्रश्न आसा ते सोडोवचे। दुसरें हांव डायरेक्ट बीजेपीचेर आरोप करता, कारण हे जे बीजेपी सत्तेन आयली, बीजेपीन जे सत्तेन येवन बीजेपीन विशय मांडलो की अभयारण्य आमी प्रश्न सोडयतले, जमनीचे प्रश्न सोडयतले। ह्या जमनीच्या प्रश्नाचेर अभयारण्याच्या प्रश्नाचेर बीजेपी सत्तेर आयली, पण बीजेपीन केलें कितें? बीजेपीन ते प्रश्न सोडयले ना, बीजेपीन अजून प्रश्न तशेच दवरलेले आसा। म्हणून म्हाका दिसता की ह्या सगळ्याक सरकार जबाबदार आसा, विद्यमान सरकारान ते प्रश्न सोडोवंक जाय आसले। दुसरे अलवारा जमनीचे प्रश्न आसात ते रोखडे सोडटले म्हटलेले। हांगाच येवन आमचे डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिसाचें इनॉग्रेशन आसलें तेन्ना तेणी सांगलेलें, आमचो रोहन खंवटे महसूल मंत्री, की हे प्रश्न रोखडे सोडटले। पण आतां म्हणटा अजून पर्यंत प्रश्न कित्याक तशेंच दवरलेले आसा? काय इलेक्शनचेर दोळो दवरला की इलेक्शनाचेर आमी ताचो फायदो घेतलो म्हणून? पण म्हाका दिसता की आमचे लोक स्वाभिमानी आसा, आमचे लोक शाणे आसा आनी सत्तरीचे स्वाभिमानी लोक हे जागृत आसा आनी तांकां खबर आसा खरें आनी खोटें कितें तें। म्हणून ह्या राजकारण्यांनी लोकांक आमच्या सत्तरीच्या भूमिपुत्रांक दिशाभूल करपाची ना।